बागीवंत पावलून रोमकारांक बरयलोलें चिटीवेलें वाचप। जेजू सोमी म्हूण तुज्या ओंटांनी उच्चारशी जाल्यार आनी ताका देवान मेलोल्यांतलो पुनर्जीवन केला म्हूण काळजान थावन सोत मानशी जाल्यार तुजें तारण जातोलें। काळजान थावन सोत मानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता। ओंटांनी उच्चारून सांगल्यार मनशाचें तारण जाता। ताचेर विश्वास दवरतात ती सगळीं कदींच लोजेक सांपडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता। म्हणटूच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली, कित्याक सगळ्यांचो सोमी एकलोच। आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब गिरेस्त तो, कित्याक सोम्याचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारण मेळटलें। पूण ताचेर बावाट दवरल्या शिवाय तुका उलो मारतली कशी? आनी ताची खबर आयकल्ले शिवाय ताचे बावाट दवरतली कशी? खबर परगटपी आसल्या शिवाय आयकतली कशी? आनी तांकां धाडल्या शिवाय परगट करतले कशें? आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता। बरी खबर हाडटात तांची पावलां कितलीं सोबीत, पूण बरी खबर सगळींच मानून घेनात। देखूनच इजायस म्हणटा, सर्वेस्परा आमी परगटला ते कोणें सोत मानला? म्हणटूच क्रिस्ताचो निरोप परगट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून बावाट उत्पन्न जावचो। तर हांव विचारतां, तो तांच्या कानार पडूंक ना बी? दुबावा विरेत कारण शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो गाजता। संवसाराच्या शिमापर्यान ताचो संदेश पावता। देवाचे उठोवणे, देवाचे वूड उपकार। आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी। शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता। म्हणया शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता। अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता, मळप तांच्या हातांचें काम परगडटा। एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा, एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा। जबाब: शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता। उलोवप ना उतर म्हणल्यार नाच। ताळ्याचो आवाज आयकूनच येयना, तरी शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो गाजता। संवसाराच्या शिमापर्यान तांचो संदेश पावता। जबाब: शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता। शुभ वर्तमान आतां आमी सगळीं आयकुया। सर्वेस्पराक जोय जोय। सोमी म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशांक दोरात तसले खारवी तुमी जायशे हांव करतलो। सर्वेस्पराक जोय। मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। गालिल्याच्या दर्यादेगेर चलतना जेजू दोगा भावांक एकलो पेद्रू म्हणटा तो सिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे दर्यांत जाळां मारताले ते देखले। ते कारवी आसले। ताणें म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दवरतात तसली कारवी जायशे करतलो। आनी रोखडेच जाळां सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले। आनी थंय तावन फुडें वचूंक आनीक दुसरे दोग भाव, जाकोब जेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव, होड्यांत जेबेदेवा आपल्या बापायच्या सांगाता आपल्यो रांपणी शिंवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले। रोखडेच रांपणी आनी बापायक सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले। जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता। नियाळ आनी रोखडेंच जाळां सांडून
ते ताचे पाटल्यान गेले. नियाळाक आदार दर एक क्रिस्ती भाव आनी भयणीक म्हणगे तुका आनी म्हाका एक आपोवणें आसा, देवाक वळखून घेवंक, ताचो मोग करूंक आनी ताचे सेवा करूंक आनी ताचो प्रोत्सार करूंक. टू नो गॉड, टू लव गॉड अँड टू सर्व गॉड. हेंच मनान दवरून जेजून पेद्रू म्हणटात ते सिमावाक आनी आंद्रेक आपयले आनी जाळां सांडून ते जेजूच्या पाटल्यान गेले. फुडें जायते जाण आनी आयज पासून जेजूच्या पाटल्यान जायतो लोक वचत आसात. आयज जेजू आमकां कसलीं जाळां सोडूंक लायता गाय? जाळां आमची आपलेपणाची, गोरवाची, जाळां कुण्णाटकायेची, जाळां इमटेपणाची, क्रोधाची, पोजडपणाची आदी. फुडें जाकोब आनी जुआंव वेतात कसलोय आमचो वेवसाय जावं आनी केदें व्हडलें आमचें पातक जावं, दर एकल्यान आपलें आपोवणें मानून घेवन आनी जिविताची नवसुर्णी करूंक गरजेचें. हे भाशेन बरी खबर फुडें वेतली आनी देवाच्या उतराची परगोटणी जायत आसतली. रोमकाराची चीट आमकां पाठिंबो दिता. जेजू सोमी म्हूण तोंडान उच्चारून वळखून घेशीत आनी जेजूक मेल्लेल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो म्हूण भावार्थ दवरशी जाल्यार आमकां थारोवन मेळटलें. आमच्यो बऱ्यो करण्यो आनी भावार्थ बाराबर वचूंक जाय. आमचो वेवसाय करण्यो दुसऱ्यांची सेवा करून धीर भावार्थान जिवया. मागणें वायटव्यो संवयो सोडून दिवन बरें तेंच करून आनी भावार्थान जिवंक आमचेशी तूं राव जेजू.